तो चिंतलो आपूण एक व्हड पातकी ताच्या जिवितांत जायत ताणें पातकां केली ताका काजर जालां ताका 13 जाणां भुरगीं आसात भुरगीं व्हड जाल्यांत काजराच्या प्रायाक पावल्यांत तरी तीं काजर जावनात कित्याक हो आपणाच्या बायले तावन पयस रावतलो बायले लागीं गेदाळा झगडटलो आनी सांगात आस हाका वायट स्त्रियांचो सांगात ती आसलो आनी ताचे वरवीं ताचे बायले आनी ताचे मदें गेदाळा झगडें आसतलें देखून भुरगीं काजर जावंक आयकना आनी अशें तो चिंतलो आपणाच्या पातकाची शिक्षा जावन देवान म्हाका ही पिडा दिल्या म्हण देखून तो मागण्याक वचनासलो मिसाक वचनासलो पयत वसाक वचनासलो कोणतोसो तेर सयत करनासलो आपणाक आनी यम कोण स्वावो म्हूण चिंतलो तसल्या व्यक्तीक कोणें एकल्यान ताच्या इश्टान म्हळें तूं दैवी कलो रित्री मंदिराक वच देव पातक्यांचोय मोग करता हो व्यक्ती दाक्तर लागीं गेल्या वेळार दाक्तरांनी एक दुबाव उसारलेलो जावन आसा ती पिडा कॅन्सरी जावंक पुरो म्हूण किडनीचें कॅन्सर या किडनी तावन मूत भायर वळच्या त्या मुताच्या त्या नळाचें कॅन्सर जावंक की पुरो म्हणून सयत सांगिल्लें देखून जायतो तो भियेल्लो आनी त्या इश्टान ताका सांगता आसतना तो दैवी कलो रेत्र मंदिराक आयिल्लो आयिल्ल्या वेळार तो परतून म्हणटलो फादर हांव एक महापातकी देवान म्हाका शिक्षा दिल्या आनी हांव बरो जावंचो ना मात न्ही हांव कश्टोन मरतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो अधिक मोगाचें नांव दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान हांव तुमकां स्वागत करता तुमकां हर एकल्यांक दैवीक कृपेचो शिवर मागता देवाचे कृपेचो शिवर आमचेर येता आसतना आमची हर एक पिडा गूण जाता आमची जाणवाय वाडता आमची हर एक येवजण सफळ जाता आमी मागलें हर एक आमी जोडूंक शकता प्रार्थया सर्वेस्परा देवा तुजीं गितां गावन तुका अर्ग आनी होगळाप दिवन तुज्या हाजरपणांत आमी जिवंक आशेता कित्याक तुजे तावन आमकां कृपे वयर करपा लागता तुज्या कृपेंत ह्या संवसारांत आमकां जाय असली सर आशिर्वादां आनी बेसांव आसात दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत तूं आमकां समेस्तांक एक कुटुंब कशें सांगाता मेळयताय तुज्या वेंगेंत आमकां सुरक्षीत दवर आमी समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आमचे मदें असले पिडेस्तांक गूण कर कश्टतनाचे कश्ट हळू कर काम नातल्यां बरें काम फोव कर आर्थीक आशिर्वादां आशेताल्या आर्थीक आशिर्वादां फोव कर कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें आनी भाव भयणी मदें कुटुंबाच्या सर सांद्या मदें वर्तो माया मोग आनी एकवट फोव कर जशें तुवें आमकां फरमायलाय संवसाराचो उजवाड जायचे आनी पृथ्वेची मीठ जायची म्हण त्याच बरी प्रकाश बरीत आनी महिमे बरी जिणी जिवंक आमकां तुज्या सर देण्यांनी नेटय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादाचो विशेष महिमेचो दीस हांव मागता तर मोगाच्यान आमच्या जिविताचेर आमी एक दीस घाल्यार आमी एक दीस नाजाल्यार एक दीस पिडेंतल्यान आमकां पाशार जावंक आसा पिडा येता आसतना आमकां येवची पयली भिरांत ही पिडा गूण जातागी जायना आनी ह्या पिडे वेळार आसची ती दूख आमकां थोडे फावटी सोसूंकूच जायना आनी तेन्ना तीच पिडा आमी व्हडली म्हणटा दान दूख आयिल्लो मनीस म्हणटा खंयची तरी दूख सोशेत दांताची दूख सोसूंक जायना थोड्यांक पोटांत पडकाणी सुरू जाल्यार ती म्हणटात खंयची तरी पिडा सोशेत पूर्ण पोटांतली पडकाणी सोसूंक जायना आनी कोणी युरिनरी इन्फेक्शन आसली म्हणटात तीच व्हडली पिडा म्हण जर तर किडनी स्टोन जालें जाल्यार या मुतांत फातर जालो जाल्यार ताच्याकी व्हड दूख दुसरी ना म्हणटात पेंकट दूख पाड दूख आसली म्हणटात ह्या पाड दुखे वरवीं पेंटकर दुखे वरवीं बसोंकय जायना आनी दोंकय जायना उठोंकय जायना काम करूंक जायना केदें वट तें बांदपाक केदें वट तें कश्ट संकश्ट म्हणून सांगतात हर एक पिडा शिडा मोगाच्यान आमकां भिरांत कावजेनी हाडटा माती थोडे फावटी आमकां इतली भिरांत दिसता की आमी वाचचें ना आमी मरता करना आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी सोडून वचचंय करना म्हणून असली भिरांत गावजीन येता आसतना मोगाच्यान देव म्हज्या तुज्या जिवितांत येवन ताच्या उतरां मुखांतर तो आमकां गूण करता बरें करता जेरेमिया प्रवादिच्या बुकांत 30 आनी 3 अवसरांत 6व्या वळीर आमी अशें वाचता जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 हांव तुमकां वखद आनी सवस्तकाय हाडटलो हांव तुमकां बरीं करतलो
आनी तुमकां उदंड बापान शाश्वत शांती दितलो. देवाची उतरां कितल्या आपुर्वेची बोजवणेची, आमकां आमची पिडा गूण करची आनी आमकां सवस्तकाय हाडची. सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव तुमकां वखद आनी सवस्तकाय हाडटलो, हांव तुमकां बरीं करतलो आनी उदंड मापान तुमकां शाश्वत शांती दितलो. एकलो भाव, ताचें नांव चार्ली पिंटो म्हणून, ताका विशेश युरिनरी इन्फेक्शन आसलें, मुतांत हुलोप. सांगातास मुतांत थोडे पटी रगत वेतलें. ती दुखी सोसूंक जायना ती ताजे वयल्यान बांदपास. केदाळाय पळयल्यार ताका मुतोंक जाता अशें बगचें आनी मुतोंक गेल्यार मूत येना आनी थोडे पटी मुत्ता आसतना रगत येवचें आनी विशेश हुलोप येवचो, बांदपास जावचें, कश्टवचें. आनी असलो व्यक्ती तो चिंतलो आपूण एक व्हड पातकी. ताच्या जिवितांत जायतीं पातकां गेलीं. ताका काजर जालां, ताका 13 जाणां भुरगीं आसात, भुरगीं व्हड जाल्यांत, काजराचे प्राय पावल्यांत, तरी तीं काजर जावनात. कित्याक हो आपणाच्या बायले तावन पयस रावतलो, बायले लागीं केदाळा झगडटलो आनी सांगातास हाका वायट स्त्रियांचो सांगाती आसलो. आनी ताचे वरवीं ताचे बायले आनी ताचे मदें केदाळा झगडें आसतलें, देखून भुरगीं काजर जावंक आयकना. आनी अशें तो चिंतलो आपणाच्या पातकाची शिक्षा जावन देवान म्हाका ही पिडा दिल्या म्हूण. देखून तो मागण्याक वचनासलो, मिसाक वचनासलो, पयत बसाक वाशिनासलो, कोण तसो तेर सयत करनासलो. आपणाक आनी यम कोण स्वावो म्हूण चिंतलो. तसल्या व्यक्तीक कोणें एकल्यान ताच्या इश्टान म्हळें, तूं दैविकलो रित्री मंदिराक वच, देव पातक्यांचोय मोग करता, तुज्या जिवितांत तूं जाणा जातलो देव कितलो बरो गी म्हणून. आनी त्या इश्टान ताका देवाचें उतर दिलें. किर्तन 30:4-18 बिवळ, साम 34:18. साकवन पळय सोमी कितलो मधुर, ताच्या शरणां येतात ती कितलीं भागी. साकवन पळय सर्वेस्पर देव कितलो बरो. एक पटी सोम्या लागीं वचोन सोम्याचो अनुभव करून पळय कितलो सर्वेस्पर देव बरो, काकूदार, बिरमोतीचो आनी केदे व्हरती आजापान तुका करूंक शकता गी म्हणून. कित्याक त्या भावाक ताचें नांवें अशेंच तुमकां सांगलें, चार्ली पिंटो म्हणून ताचें नांव, सारकें नांवय सांगना, तांचो गांवय सांगना. हो व्यक्ती दाक्तर लागीं गेल्या वेळार दाक्तरांनी एक दुबाव उसारलेलो जावन आसा. ती पिडा कॅन्सरी जावंक पुरो म्हूण. किडनीचें कॅन्सर, या किडनींतावन मूत भायर वळच्या, त्या मुताच्या त्या नळाचें कॅन्सर जावंक की पुरो म्हणून सयत सांगिल्लें. देखून जायतो तो भियेल्लो आनी त्या इश्टान ताका सांगता आसतना तो दैविकलो रेत्री मंदिराक आयिल्लो. आयिल्ल्या वेळार तो परतून म्हणटलो, फादर हांव एक महापातकी, देवान म्हाका शिक्षा दिल्या आनी हांव बरो जावंचो ना, मात न्ही हांव कश्टोन मरतलो आनी ही पिडा म्हाका जायती दसतली आनी हांवें कितें करचें, रडतलो तो. पूण हांवें ताका म्हळें, आमचो देव बोगसूचो देव, आमचो देव बोगसूचो देव, आमचो देव रागार जावंक खास अपार आनी काकुतीन बरलो. तूं वास किर्तन 103:8 वळींतावन 10 वळ पर्यंत. तो तुज्या गुन्यांवा प्रमाणे तुजे लागीं वेव्हार करिना. साम 103:8-10. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, तो हें देवाचें उतर पातयोंक लागलो आनी हांगासर रेतेर करूंक लागलो. पयली रेतेर ताका इतली बरी लागली की, कित्याक त्या रेतेर वेळार न्हयच ताका दैवीक अनुभव मेळ्ळो, आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी, सकाळां बोगसूं ताका करपा मेळ्ळी, जिणी बदलूंक करपा मेळ्ळी. हांगासर आसतना ताच्या सोऱ्याची वडणी ताचे तावन सोडून गेली. सिगरेटीची वडणी, नाजाल्यार तो चेन स्मोकर केन्नाय तो सिगरेट वाटलो, ती वडणी गेली. त्या मोतीन नाका जाली, चिंता येताली, त्या चिंतनान ती ताका सुटका लाभली. माती ताका बरें पडलां सुरू जालें. ताका मुताचो हुलोप येयलो, उणें जालो आनी मुतांच रगतवेची उणें जालें. ताका भारी संतोश जालो आनी देखून ताणें 2-3-1 म्हयनो रावन हांगासर रेतेर गेली. आनी रेतेर करतल्या उपरांत दाक्तर लागीं वचून परिक्षा करतना दाक्तर म्हणालो, तुजी पिडा संपूर्ण गूण जाल्या. आनी उपरांत दुसऱ्या चिकित्सकान पळयता आसतना दाक्तरान ताका स्पश्टान सांगलें, तुका कॅन्सर ना, आमी दुबाव मात उसारलो, देखून तूं आतां बरो जालाय. मोगाच्यान ताजे उपरांत ताका विशेश भावार्थ येयलो, पातयेणी येयल्यो आनी केदाळे हांगासर तो रेतेरीक तेन्ना रेतेरीक येता. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप आनी तो देवाक महिमा दिता. देवान म्हाका म्हज्या नासाच्या फोंडांतलो निवारलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें देवाक उलो मारलो आनी म्हज्या नासाच्या फोंडांतलो देवान म्हाका निवारलो. किर्तन 107:20-8 साम 107:28 तो केदाळे म्हणटा. आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत थंयसर पयल्या वसरांत 20:9 वळींतावन 30:1 पर्यंत. फर्स्ट chapter 29:31 in the Gospel of Saint Mark. स्वामी जेजू जाकोबाच्या आनी पेद्रूच्या घरा येता. जाकोबाच्या आनी पेद्रूच्या न्ही
पेद्रूच्या आनी आंद्रेच्या घरा वेता आनी थंयसर पेद्रूची सासूमाय तापान न्हिदली, म्हणजे ती पिडेंत आसली. स्वामी जेजू तिका पळयतच वेता आनी तिचो हात धरता आनी तिका उठयता. तक्षण तिचो ताप सुटलो आनी ती जेजूची आनी सगळ्या शिसांची सरबराय करूंक लागली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. स्वामी जेजू पेद्रूच्या आनी आंद्रेच्या घरा वेता आसतना आनी पेद्रूच्या सासूमायक आपटतच तिचो ताप सुटलो. मगाच्या नांव स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत येता आसतना आनी जेजू आमकां स्पर्श करता आसतना, आमकां आपटता आसतना आमची पिडा गूण जाता. देखून आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आपयसे आनी आपोवन जेजू आमकां स्पर्श करता आसतना आमी गूण जाता आनी उपरांत आमी हेरां खातीर मागता आसतना हेरूय गूण जातात. जाकोबाचें पत्र अवसर 5:15, जेम्स चॅप्टर 5:15. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी स्वामी ताका परत्यान नवी बरी भलायकी दितलो. आदरलेलीं खंयचीय पातकां ती जावन ती ताका बगसतलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, भावार्थान मागणें करचें म्हळ्यार सोमियाचेर भावार्थ दवरचो. सोमियान आमकां आपडूंक आमी सोडचें आनी सोमियान आमकां गूण करचें. हर एका रेतेरे वेळा जावचें आज अभिजीत म्हळ्यार तें. हर एका रेतेरेक हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमकां देवाची वळख मेळटा ताज्या उतरां मुखांत आनी तेन्ना आमच्या पातकांचो उगडास आमकां येता. आमी आमच्या पातकांची दुखदन एक बरें सुटावें कुमसार जाता. सांगातास आमी हेरांक बक्षिता. कोणें आमकां दुखयलां तांकां बगसून तांचे खातीर आमी मागता आनी आमी बरी भलायकी जोण घेता. नव्या जिविताची कृपा जोण घेता. आमी कशें आमचें जिवीत जियेजय, वैयक्तीक जिवीत, आमचें शिकप जावन दी, आमचें वावर जावन दी, आमचें काम जावन दी, आमचो अभ्यास जावन दी, कसो जियेजय, विशेश जावन काजारी जिवीत, कुटुंबा जिवीत कशें जियेजय, कामाच्या जाग्यार कशें काम करीचय आनी बिजनेस वेपार वैवट कशें देवाच्या उतरांच्या उजवाडा खाल करीचय. आपलें जिवीत हर एक देवाच्या उपादेशा खाली मांडून हाडूंक देव आमकां कृपा दिता आसतना आमकां आंतरी बरी भलायकी दिता. आत्म्याची बरी भलायकी, अंतस्कराची बरी भलायकी. सांगता आसा आमकां वेळो गेल्ल्या सर देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडांतलें, सांकलींतलें, जाळांतलें, शिरापांतलें, मालदिसांवांतलें, दुश्ट पाताळाच्या सक्त्यांतलें, कोणेंय आमचे विरोध केल्या माटमंत्राच्या पितीसपणाच्या सक्त्यांतली आमकां सुटका मेळटा. आनी तेन्ना आमी हेरां खातीर मागता आसतना आमी अजापांचे, विचमितांचे आनी पिडा गूण करचें एक हातेर आमी जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 8व्या वसरांत 17व्या वळीर. मॅथ्यू चॅप्टर 8:17. सोमिया जेजून आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें होवयली. आमी सोमिया जेजू थंय पिडा गूण करून घेवंक कारण जावन आसा. स्वामी जेजू त्या खुर्सार मरता आसतना आमा समेस्तांची पिडा ताणें आपणाचेर घेतली. आमकां पिडा येता आसतना कसली दूख आमकां जाता. माथ्या तावन पांयां पर्यंत आमच्या कातीक, आमच्या दोळ्यांक, कानाक, जिबेक जावन दी, आमच्या जिरवण्याच्या विश्वांक आनकिडीक जावन दी, हातांक, पांयांक, हाडांक, ती सगळी दूख सोमिया जेजून सोंसली. देखून तो खुर्सार मरता आसतना कितले कश्ट ताणें सोंसले. जरबांताचें मार, थंयसर केसमनी मळांत रगत गमयता आसतना ताच्या अंतस्करणाचेर, काळजाचेर आयिल्ली ती जडाय, मोतीचेर आयिल्ली जडाय, ताका काळोखाच्या त्या बंदेन घालन विचार करन, ताची केळकुळां करन ताका मारतना, बडयतना आनी उपरांत ताका ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट दवरता आसतना आनी ताका हर तरान ताका वण व्हरता आसतना हाता पांयां बांदून आनी उपरांत ताच्या खांद्यार तो बारादी खुरीस दवर ताका कलवर पर्वत चडयता आसतना त्या खुर्सा बंदा पडटा आसतना ताका जाल्ली दूख आनी थंयसर ताका खुर्सार न्हिदयता. ताच्या हाता पांयांक खिळे मारतात, रक्ताचो व्हाळ जाता. जाल्यार तो खुरीस उबो करता आसतना 3 खिळ्यांचेर सगळी ताची कूड उमकळ्ळी. देखून हात आनी पांय पिंजलेल्या बरी जाले. त्या विशेश दनपाराच्या वताक तो 3 वरांचे चड करपालो, खळवळ्ळो. विशेश दूख ताणें अनुभव केली. ह्या ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाले हांव म्हणटा. पळयत पुस्तक इजाया प्रवादीचो बूक 50:3 आयजाया चॅप्टर 53:5. जुवांच्या वांजेलांत 20व्या अवसरांत येता आसतना थंयसर 25व्या वळीर आमी वाचता. स्वामी जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक तो दिश्टी पडटा आसतना ताचे हात तो उसवून धरता. ताचे हात उसवून धरतना ताच्या हातांक खिळे मारलेले वरी जाल्ले ते घाई त्या दोळ पर्यंत ते जिवेत आसले. ते जिवेक घाय तो आपल्या शिसां जागयता.
पुनर्जीवन जेजूचे सगळी कूड परजळीक जाले, उरलेले सगळे खाय माजवाले आनी महिमे बरी जाले जाल्यार हातांचे खाय, कडवळाचो खाय आनी पांयांचे खाय सोमिया जेजून तशेंच सोडले. कित्याक सोमी जेजू आजून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुजे खातीर म्हजे खातीर तो कुर्सार कश्टात. आमी खरी एक पातळ करता आसतना परतून तो कुर्सार कश्टात. आमी पिडा सोंसता आसतना तोय आमचे सांगता त्या कुर्सार ताची आमची पिडा तो सोंसता. देखून ताच्या घायांतय आमी बरी जाता. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 19व्या वसरांत 30 आनी 4 वळीर जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34 सोमी जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत एक शिपाय मुखार सरता हातांत एक भालो घेवन आनी जेजूच्या निर्जीव कुडीच्या कुशव्यान तो रिगयता. कडवळांत तो भालो रिगयता आसतना सोमिया जेजूच्या निर्जीव कुडींत आसले अकरेसो तेंबो रगत आनी उदक सयत भायर सरता. कडवळाक घाय जालो. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता थंयसर उत्पत्ती बुकांत 2व्या वसरांत जेन्ना देवान स्त्रियेक रचलें तिका मनशाच्या कडवळाची एक बोर कांड रचली. म्हणजे दादल्याची पतीची घोवाची कडवळाची बोर म्हळ्यार दादल्याक एक पतीन भोव लागशिली, मोगाची काळजां लागशिली. देखून जेन्ना पती आनी पतीन जे देवान जोडिलां ती एकामेका झगडून मनस्ताप करून एकामेकांतान मेकळे जावंक प्रयत्न करता आसतना सोमी जेजू ताच्या कडवळाक जाल्ल्या त्या घायांत थंय पती पत्नीक एकामेका बोगसून एकामेका राजी जावंक करपा दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ती एक घोव सांगता हो सर्मांव आयकोन आसात, प्रवचन आयकोन आसात, तुमकां सोमी जेजू ह्याच घडये गूण करता, बरें करता. सोमी जेजू म्हणटा तुमी एकामेका बक्षिया जे देवान जोडिलां मनीस मोडिनाये. काजाराच्या दिसा तुमी भासतल्या सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकाक मान करतल्यात, एकामेकाक विस्वास रावतल्यात, एकामेकाचो मोग करतल्यात. तेच बरी जियोंक पुणे सरा एकामेका बक्षिया. तेच घडये पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर येतलो. जे कितें तुमी मागोन आसा तुमच्या भुरग्यां खातीर तें तुमच्या भुरग्यांक तें मेळटलें. तुमच्या भुरग्यांक काम ना, ह्या भुरगीं प्रायक बोल्यान काजो जायनात. आनी कित्याक म्हण तुमी विधमीत पावतात ह्याच खातीर तुमी एकामेकाचो मोग करच्याक विसरल्यात. तुमी एकामेका मनस्ताप करनासात, तुमी एकामेका थंय झगडें करनासात. सोमिया जेजूच्या कुर्साच्या कडवळाच्या घायांतय तुमी आजच ह्याच घडये बरी जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता 1व्या वसरांत 40व्या वळीर तावन 40 आनी 2 वळ पर्यंत सोमी जेजू तेणेच्यान पाशार जाता आसतना एक कोडकार धांवून आयलो जेजू लागीं आनी तो म्हणूंक लागलो तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तक्षण सोमिया जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. ताणें आपलो हात मुखार करून ताका आपोवन म्हळें हांव कुशी व्हरतां, तूं नितळ जा. हांव कुशी व्हरतां, तूं नितळ जा. तक्षण तो कोडकार नितळ जालो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं जर तर तुजी पिडा सोमिया मुखार तूं सांगताय आनी म्हणटाय सोमिया तुवें कुशी वेल्यार म्हाका गूण करियत, बरें करियत म्हणटाय, तक्षण सोमी तुका बरें करता, गूण करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तूं सोमी तुका गूण करूंक बरें करूंक शकता. हें तुवें पातये जाय. 12 जाणां मोगाचें नांव तांची पिडा सकाळ मुखार सांगूंक शकना. ती येतात म्हज्या लागीं येवन म्हणटात फादर म्हाका HIV एड्साचो कोणाकय सांगूंक जायना. फादर म्हजे खातीर म्हाका. आनी थोडी म्हणटात फादर म्हाका हेपेटायटीस B आसा, कोणाक सांगूंक जायना. विशेश पिडा ही कशी पिडा आयली म्हूण कोत्तना फादर म्हाका हे विशेश जावन मुताच्या जाग्यार विशेश पिडा आसत, कोणाक सांगूंक जायना. आनी असले बांदपास आसा कोणाक म्हाका सांगूंक जायना. म्हज्या कात सगळी विद्रूप जाल्या. हांवें वस्तूरांक घालून ती धामची पूण म्हाका सांगूंक जायना. बेजार जाता. विविध तरांचे पिडा मोगाच्यान विविध तरांचो आसता, कोणाक सांगूंक जायना तसले पिडा आसात. PCOD आसा म्हाका, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना. भुरग्यांचे देणे जायना म्हूण म्हाका धाकटेना पयलीं सांगलां म्हूण काजो जाल्या. घोवाक सयत सांगूंक जायना. ह्या थोडे दादले म्हणटात म्हाका भुरग्यांचे देणे जायना पूण पयल्यान डाक्टरान सांगलां जाल्यार हांव काजो जालां, बायले सांगूंक जायना. पूण मोगाच्यान असल्या वेळार तुमी सोमियाक सर तर म्हणटा सोमिया तुवें कुशी वेल्यार म्हाका बरें करियत. आनी सोमी खंडीत जावन तुजे सुरसुरे बगोवन तुका आपूण तो गूण करता. पूण तुका जाय तो विश्वास, तुका जाय तो भावार्थ देखून ये दैवी कुलो रितीन मंदिराक डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरान मोगाच्यान सगळे वरोस
हर एका दिसा म्हणल्या पर्यंत थंयसर मागणें आसा. हर एका दिसा म्हणल्या पर्यंत थंयसर विनवणेचें मागणें आसा. वयल्या कपेलांत सगळ्या कपेलांत आराधनाच्या कपेलांत मागणें आसा. एक ना जाल्यार एक रेतेर थंयसर जावनच आसता. कन्नडा ना जाल्यार कोंकणी ना जाल्यार इंग्लीश विविध तरांचे रेतेर जातात. रेतेर कर, देवाचें उतर आयक, तुजो भावार्थ वाडोवन घे, तुजो विस्वास घट करून घे, तुजी पातयेणी थीर करून घे आनी देवा लागीं माग. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुका गूण करसो देव. निर्गमन बूक 15:20-6. एक्सोडस चॅप्टर 15:26. कित्याक हांव तो सर्वेस्पर तुमकां बरें करता. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30:3-6. जेरमाया चॅप्टर 33:6. हांव तुमकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो. हांव तुमकां बरें करतलो आनी तुमकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पिडा आयिल्ल्या वेळार शांती ना न्ही. पिडा आयिल्ल्या मनशाक शांती ना. एक ताका दूख सोसूंक, दुसरें फोडाफोड, तिसरें मरता म्हणली भिरांत. आनी ताचे उपरांत वखदाक पयशे घालीचे, पयशे दिवंक पयशे उणे आसात. आनी ही पिडा आयिल्ल्या वरवीं मोगाच्या मनशांक खंत बेजाराय. म्हजो घोव मरता कोण ना, म्हजी पतीन मरता कोण ना, म्हजी भुरगीं मरतात कोण ना, म्हजी आवय बापूय म्हजे तान मेकळे जातात कोण ना, मरतात कोण ना. कोण आसात म्हाका म्हणून. मोगाच्या मनशान ते मोगाच्या ना आमकां केदाळ माया मोग एकवट आसता. आनी हो आमी पिडे वरवीं होगडांक साध्य आसा. देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा जेरमाया प्रवादीचो बूक 30:3-3. जेरमाया 33:3. तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हाजर जातलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, म्हज्या जिवितांत हांवें केदाळे देवाक उलो मारल्यात. तक्षण देवाचो अनुभव हांव करता. सकाळीं उठतस दोळे उक्ते करचे पयलीं हांवें दोळे धांपून सांग म्हणचे गुड मॉर्निंग अब्बा फादर, गुड मॉर्निंग जिजस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट, गुड मॉर्निंग मदर मेरी, गुड मॉर्निंग सेंट फ्रांसीस, गुड मॉर्निंग सेंट पाद्रे पियो, गुड मॉर्निंग मदर तेरेसा, गुड मॉर्निंग सेंट तेरेसा द लिटल फ्लावर्स, गुड मॉर्निंग सेंट तेरेसा ऑफ अविला. अशे विविध संत भक्तां आनी बडव्यो आपोवचे आनी तांचो अनुभव जोडचो, तांचें दर्शन घेवचें. सगळो दीस मोगाचे न्हू संतोशान वेता. आनी विशेशण कश्ट आयिल्ल्या वेळार, अनवर आयिल्ल्या वेळार, समस्या आयिल्ल्या वेळार, निराश भोगल्या वेळार, देसस्पर भोगल्या वेळार तक्षण दोळे धांपून मोगाचे न्हू देवाक उलो मारची. देव म्हणटा तक्षण हांव हजर जातलो. देवान जें कितें बसयलां मोगाचे न्हू त्याच रितीन तो हजर जाता. देखून आकांताच्या वेळार ताका उलो मार. किर्तन 107:20-8. साम 107:28. तांच्या आकांताच्या वेळार तांणी सर्वेस्पराक देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्पर देवान तांकां तांच्या नासाच्या फोंडांतलो निवारलो. किर्तन 10 रोमाकारां बरलें पत्र अवस्वर 10:11. रोमन्स चॅप्टर 10:11. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलो कोणूच लजेक पडचो ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, सर्वेस्पराचेर तूं विस्वास दवरता केदींच लजेक पडचो नाय. एक भयण ह्या दिसांनी आयिल्ली हांगासर म्हणटा फादर म्हाका 3 फावटी कॅन्सर जालें म्हणटा. ती 3 फावटी, 1 फावटी न्ही 2 फावटी. पयले फावटी कॅन्सर जाली डाक्टरान म्हळें ती मरताच म्हणे. घरच्यांनी आशा सांडली. ती भियेली, मरोंक तयार जाल्ली. देवा दर्गां देवी कलो रेतेर मंदिराक आयली. हांगासर रेतेर मागणें करून गेल्या उपरांत ती म्हणटा सोकास तिची पिडा गुण जाली. तिका रेडिएशन करचें पडलें आनी किमोथेरपी करूंक आसा तेंय केलें. भोव वस्क जाल्ली, मरोंक जाल्ली, पूण ती बरी जाली. 6 वर्सां जाल्यार परतून तें कॅन्सर आयलें. देखून ह्या फावटी तांणी म्हळें सकाळांनी दुसऱ्या फावटी कॅन्सर आयलें आनी मात्र वाचोंक साध्यच ना. खंयचोय देव तिका गूण करूंक शकचो ना. खंयचेय रेतेर मंदीर, मुल्की रेतेर मंदिरी ताका गूण करूंक शकचें ना. खंयची रेतेर गूण करूंक शकना तशें म्हणलें खंय. पूण ती परतून रेतेर हें पिडा आयिल्ल्या वेळार धैर्यान ती हांगासर पयले रेतेर आयली. डाक्टरान म्हणल्या वेळार तिका कॅन्सर परतून आयला. चिकित्सा सुरू करची. पयले रेतेर करून उपरांत तिणें चिकित्सा सुरू केली. दुसऱ्या फावटी किमोथेरपी, रेडिएशन आनी सगळें करून परतून बरी जाली. मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होगळाप. आनी परतून 1-3 वर्सां जाल्यार परतून तिका कॅन्सर आयलें. तिसऱ्या फावटी सगळ्यांनी म्हळें 2 फावटी कशी वाचली, ह्या फावटी खंडीत जावन वाचनाय. आनी डाक्टरांनी म्हळें ह्या फावटी वाचूंक गेल्ले कश्टात. आनी तिच्या मोगाच्या मनशान हांगा सांगलें की त्या मोगाच्या मनशान विचारलें आनी ती घर आपाय आसा की जिवाक म्हणल्या वेळार डाक्टरान म्हळ्यार सड्ड म्हळ्यार 1 या 2 वर्सां आनी सुकल्यार 3 वर्सां. पूण मोगाच्यान परतून ती हांगासर रेतेर करून देवाचो आदार मागून ती गेली. आतां 3 वर्सांनी 5 वर्सां जाल्यार संपूर्ण तरान ते बऱ्या भलायकेन आसा. ती म्हणटा आज हांव जिवंत आसा जाल्यार हांव न्ही, देवाची कृपा म्हाका जिवंत दवरनासा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज हांव जिवंत आसा तर हांव न्ही, देवाची कृपा म्हाका जिवंत दवरनासा. म्हज्या जिवितांत म्हाका भोगचें. हांव ल्हान आसतना म्हाका पीठ सटाक आयिल्लें. हांव वाचलो. हांव कितले फावटी उदकांत उडयल्या वेळार म्हाका बगलें हांव मरता म्हणना म्हणून त्या गोंड न्हंयत, ह्या गोंड तळ्यांत, ह्या गोंड बांयत देवान म्हाका वाचयलें.
जायते फावटी ॲक्सिडेंट जाता आसतना हांवें चिंतलें हांव मरता कोणा म्हणून. म्हाका एक फावटी वर्टीगो आयलो, त्या पिडेंत हांवें मरता कोणा म्हणून हांवें चिंतलें. म्हाका एक फावटी केसळी जाली म्हज्या काकयेक, ती केसळी येदे व्हडली जाली की सर्जरी करची पडलें. त्या वेळार म्हाका एनेस्थेसिया दिल्ल्या वेळार हांव मरता म्हणून चिंतलें. देवा करगा हांव वाचलो. आज हांव जिवंत आसा तर देवाची कृपा मोगाचें न्हू, म्हाका जिवन जर नासा. देखून तुका पिडा आसा उडा सर सोमी जेसू तुज्या लागीं उलोवन अशें म्हणटा. तूं हांव सवांजेल 14वा वसर पयली वळ जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचेंच न्हय, तुमी भियोनचेंय सोडा, म्हजेर विस्वास दवरा, सर्गींच्या बापाचेर विस्वास दवरा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं सोमिया जेसूचेर विस्वास दवर, सर्गींच्या बापाचेर विस्वास दवर. तो तुका सदांच राखता आनी सांबाळटा. दोळे धांपया आनी मागणें करया. वय सर्गींचे बापा, हांव तुजेर विस्वास दवरतां, तुज्या पुता जेसूचेर विस्वास दवरतां. तुजे ते विस्वास दवरलो कोणूच लजेक पडचो ना. वय बापा, तुज्या वेळार तूं आमकां खूण करताय. तुवें बापा आमच्या जिवितांत येवजिल्ली ती पिडा शिडा कश्ट अनवरां ह्या सर्वांतल्यान पाशार जाता आसतना भावार्थान पाशार जावंक आमकां हर एकल्यांक करपा दी बापा. तूं आमच्या सांगात आसाय, आमच्या सांगात चलताय. आमची पिडा शिडा सोसूंक तूं कृपा दिताय. आमकां सोसूं जायनातली कसलीच पिडा शिडा तूं दिनाय म्हणलो भावार्थ विस्वास आमकां दी. ह्या दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. कामांतल्यान बरें काम फावो कर बापा, विजांतल्यान विजा फावो कर बापा. परीक्षा बरयल्ल्यांक तांच्या परिक्षेन CA एग्जाम जावन दी, OET जावन दी, IELTS एग्जाम जावन दी, खंयचे इंटरव्यूज जावन दी, तांचे MABS या BCom ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन या दाव्याची PUC खंयची एग्जाम्स परीक्षा जावन दी, तांतूं बऱ्या मार्क्सांनी उत्तीर्ण जावंक बरें फलितांश घेवंक तांकां फावो कर. बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश फावो कर बापा. तुज्या भुरग्यांक वेळार सैरीक जावन काजर जावंक की तांकां फावो कर बापा. काजर जिवितांत सुख आनी संतोश फावो कर. तुज्या भुरग्यांनी मागयल्ल्या वरी तांकां वेळार भुरग्यांचें देणें फावो कर बापा. सर घर बिसणे बसत मागता हांव. ल्हान भुरग्यां बसत, विशेशतन ऑटिझम पिडेवरींग कश्टांच्या भुरग्यां बसत, हायपर एक्टीव भुरग्यां बसत, वय मानसीक पिडेस्तां भुरग्यां बसत, सगळ्या कश्टांतल्या बसत बापा. तुज्या लागीं भावार्थान विस्वासान आमी मागता. हे सर गरजारी तूं आमकां पाव आनी आमचें जिवीत तुज्या महिमेन तें सार्थक कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवमोगाचें न्हू दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागणेच्या कार्यक्रमांत आमच्या सांगात मेळिल्ल्या पासत आमी तुका तुजो उपकार बावडटा. हांगासर म्हजें नांव आसा आनी फोन नंबर आसा. त्या वॉट्सॅपाचेर तुमचे कसलीय त्या सावां असल्यार त्या सावां तुमी धाडून दियेत या तुमी म्हाका फोन करियेत. तुमच्या गरजांत हांव तुमच्या खातीर मागतां. आमचें वेबसायट आसा, ते वेबसायटीचेर वचून तुमची थंयसर मिसाची त्या सावां या तुमच्या मागण्याची विनवणी तुवें आमकां धाडून दियेत. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाची व्हिडिओ केदाळे तुमी पळयतच रावा. देवाचें उतर चड आनी चड वाचा, आयका, ध्यान करा, नियाळ करा. भावार्थांत गुण जाया, थीर जाया आनी भावार्थ प्रसार करा. तुमचें वैयक्तीक जिवीत आनी कुटुंबा जिवीत आशिर्वादांनी भरोवन दी. तुमकां समेस्तान हांव बरें मागतां.